हरे कृष्ण. आम्ही फुडली क्लास अंतू रमण हरिदास प्रभुलागी आम्ही ऐकलेल्याची एकाचे श्लोका विषय लावले. त्यांनी म्हळेलस हे उपदेशामृत एक निसरणशी म्हणून घेऊन प्रति एक श्लोक निसरणशी म्हणून प्रत्येकला नोडगास करून घेतल्यारी त्यांनी सांगितलं असं ह्या एक श्लोक एक आम्ही मेटलार चिडल्या म्हणके कृष्णाला वच तशी म्हणून सांगितलं असं आम्ही तस जाल्यार आता दोन्हीच्या श्लोकारी दोन्ही मेटलार असाची ह्या अंतू श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगितलं असं कसं नाही म्हळ्यार ह्या विषय खंयचे विषय आम्ही कोण भक्तींत आसा की भक्तीचे अभ्यास करता आसा की कोण भक्तीचे आकांक्ष आसा की भक्ती करचे आकांक्ष आसा की तांणी हे स विशयांतू जागृत दवरून घेवका म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या भक्ती मार्गांतू हे स विशय तांकां हानिकारक जाता. तद हे हानिकारक जाल्ले निमित्त हे स विशय तांणी एवॉइड करता म्हणून भक्ती श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हे आमकां भक्ती मार्गाक हे एक बाद जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. ताद निमित्त श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगिल्लें डोंट्स हे करू नज तुम्ही म्हणून सांगिल्लें आसा. भक्ती मार्गांतू आमकां डूस अँड डोंट्स आसता म्हळ्यार कसं करेत कसं करू नज म्हणून आसता. तांतू श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सुरेरी सांगिल्लें कसं करू नज म्हणून ताका महत्व दिलेलं असतं. कशी एक डॉक्टरा लागी आमकां हुशार ना म्हणून आमकां भौतिक व्याधी असल्यार आम्ही एक वैद्यालय वताच. वैद्यालय गेले पुढे कसं करतो वैद्य तो फर्स्ट ब्लड रिपोर्ट एक्सरे इन्व्हेस्टिगेशन हे पुरा करून घेऊन त्या रोग कसं नाही म्हणून तो फाइंड आउट करता नाही. ताद निमित्त तो कसं करता ताजे वयर त्या रिपोर्टा वयर आमकां ते वाक्य दिता. त्या वाक्य दिवन घेवन त्यानंतर कसं करता सांगता डूस अँड डोंट्स हे तुम्ही खावेत हे तुम्ही खावचे नज हे तुम्ही करेत हे तुम्ही करचे नज वखदा सोन घेवन हे पुरा करता तुम्ही हे पुरा करू नज म्हणून सांगता. ते आम्ही परिपालन केले म्हणून जाल्यार आमगे जिवनांतू तेन्ना आमकां ते रोगादून मुक्त जावच्याक साध्य आसा. तशीच आमगे देहाक जाल्ले तसले रोगाक आमची एक सादारणशी एक डॉक्टरला वच वैद्यालय वचचे न्हू आमकां ते रोग मुक्त जावका म्हणून जाल्यार भवरोगांतू आम्ही सिरकून आसाचे. जन्म मृत्यू म्हळ्यार तसले एक भवरोगाचे आम्ही सिरकून आसाचे. हे भवरोगादून आम्ही भायर येवका म्हणून जाल्यार आम्ही एक वैद्यांनी आमगे ताजे कशी व्हडले हाका आम्ही शरण जावपाक कोण म्हळ्यार गुरुक आम्ही शरण जाल्यार मात्र आम्ही हे भवरोगादून भायर येवचे जाता. तेंची पुरंदरदासरान सांगिल्लें आसता गुरुविना गुलाम नागद तनक दोरेयदण्ण मुकुती म्हणून सांगिल्लें आसता न्ही. प्रत्येकल्या गोतो सेम पद्य. सो आमकां मुक्ती म्हळ्यार हे जन्म मृत्यूचे दुखून आमकां मुक्ती जावका म्हणून जाल्यार आम्ही एक गुरुले एक गुलाम जावका. तेदन मात्र आमकां भक्ती लता एक बीज मेळटा. तेवेची सांगिल्लें आसता ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्तिलता बीज म्हणेल. कोण गुरुले दुखून भक्तिलता बीज मेळता म्हणून जाल्यार तो एक महान म्हळ्यार ब्रह्मांड भ्रमिते नाही जाल्यार हो जन्म मृत्यून तोची तो सिरकून आसता. तेची आम्ही गुरुले एक गुरुले आम्ही सॉरी अनस्टेबल गुरुले आम्ही एक शरण जावका गुरुले आम्ही गुलाम जावका. तेदन मात्र आम्ही ह्या भवरोगादून भायर येवच्याक साध्य आसता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
सो हांव सांगता आशिल्लें म्हळ्यार आमी गुरुले एक शरणाक येवका. गुरु कसं करता तेन्ना आमकां वखद दिता. कसं नमुने वखद ते कृष्णाले महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून एक मंत्र दिता आमकां. त्या मंत्रान आमी ह्या जिवनाचे भवरोगातून भायर येवचेक साध्य आसता. ताचे वटूची तो आमकां सांगता डूस अँड डोंट्स. कसं आमी करेत ह्या करेत करका आमी भक्ती मार्गांत म्हूण सांगता आनी ताजे वेरी आमी कसं करू नज म्हणून बरें सांगता. तेंची आमगेले वेदिक स्क्रिप्चरांत बरें ताचें विवरण दिलेलें आसा. विवरण दिलेलें कसं म्हळ्यार आमी एक कसं एक कार्य आमगेले व्रत करची भौतिक सुखा कितें देवी देवताक सुखाक आमी एक व्रत करताची पूज करताची हवन करताची ह्या पुरा करताना प्रत्येकाक विधी आनी विधान आनी निषेध म्हूण आशिल्लो. निषेध म्हूण आसता. विधी विधान निषेध कसं म्हणून अर्थ कोण घेवचे म्हळ्यार आमी व्रत करता सादारणशे एक पूर्ण आतां गणेश चतुर्थी म्हणून करताची गणेशाले व्रत करताची. तशीच सत्यनारायण व्रत म्हणून करताची. प्रत्येक व्रत करताना आमी ताका विधी आनी विधान म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच ताका ताका निषेध म्हणून सांगिल्लें आसा. हे अर्थ कोण घेवचे कशी म्हणून पळयल्यार विधी विधान गणेश चतुर्थीक आमी प्रत्येक कसं करताची ताका मोदक कृष्णाक गणपतीक प्रीती म्हणून त्या दिसा करताची. ते सत्यनारायण पूजेक कसं करताची विधी विधानाक तांतू आमी नैवेद्याक सपात करताची. तेची आमी गणेश चतुर्थीक आमी सपात करनाची. कित्याक म्हळ्यार गणेशाक ते नैवेद्य मोदक पातोळी हे प्रीती ते करताची. ते निषेध हांतू पळयल्यार आमी नैवेद्य करताना कोणीची विंगड दिवस लसण पियो खावच्या पुरो जाल्यार ती ते व्रत पूजा ह्या पुरा करताना त्या दिवस खंयचे हाका निषेध ते न्हय मा त्या निमित्त. आनी ते आमी खंयचे सत्यनारायण व्रत करताना बामण आनी बायलेन बसका म्हणून आसता. तेंचे विंगड आनी तुका केलो जाणां बायल मनशान मात्र करचे व्रत आसा. मंगळगौरी ते वायण दिवन करता पळय ते बायल मनशान मात्र करता तसले व्रत आसा. तांतू ते इतले सकड आमगेले भौतिक आकांक्षेक आमगेले भौतिक इंद्रियाक तृप्ती मेळटा तसले आमगेले भौतिक आमकां कसं मेटेरियल गेन मेळटा तसले व्रत निकोवन घेवन आमकां फल मेळटा तसले हे व्रत पूजा करच्याक आमकां एक विधी आनी निषेध आसा म्हणून जाल्यार हे भवसागर अदकून बरें पार करता तसल्याक बरें विधी आनी निषेध आसता बरें. त्या विधी आनी निषेध आमगेले श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगिल्लें आसा. तस जाल्यार हे विधी आनी निषेध एकच की हे विंगड म्हणून आमी अर्थ करून घेवच्याक पळोवया. पद्मपुराणांत सांगिल्लें आसा ह्या श्लोक स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधी निषेध स्वयोर एतयोरेव किंकरः म्हणून सांगिल्लें आसा. कोण भगवंताले दास जावन आसकी ताका सेव करच्या इच्छिक करतकी ताका हे सर्वे म्हळ्यार विधी आनी निषेध हे दोन नमुन्याचे प्रिंसिपल तत्व आसा पळय ताणें परिपालन करता म्हणून सांगता. हे पद्मपुराणांत सांगिल्लें आसा. ते कसं नमुन्याचे विधी आनी निषेध म्हळ्यार स्मर्तव्य सततम विष्णूक केन्ना आमी उडगास दवरता म्हळ्यार हे एक विधी. आनी निषेध कसो म्हळ्यार विस्मर्तव्यो न जातुचित म्हळ्यार केदारनाथची विष्णूक आमी उडगास करनशी राबूनच म्हणून सांगिल्लें आसा. हे विष्णूक उडगास करनशी राबूनच म्हूण सांगल्यार कशी अर्थ कोण घेता म्हळ्यार हे मिगेल तसले भक्ती मार्गांत प्रयत्न करता आशिल्ल्यांक हे सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार 24 hours आमी 8 घंटे कामार आसताची तेन्ना विष्णूले कृष्णाले उडगास दवरचें आमकां साध्य ना. आनी विंगड कामार आसतना आमकां विष्णूले
कृष्णाला उडगास दवरचे साथ दिना केदाना जप करतान की कसन भागवतम भगवतम वेद वाजयतान की तेदन मात्र आमका कृष्णाला उडगास येता दव आणि कसं करताना कितले आमगेल हार्डली फ्यू मिनिट्स वी विल आम्ही कृष्णाला उडगास दवरून घेतात तेची विधी आणि निषेध आमगे मागेल तसले भक्ती मार्गांतू अभ्यास करचे आकांक्षा आशिल्ल्याक हे सांगिले तेची हे विधी आणि विधान कोणाक परम भक्तस्की तक्का एकची कशी अर्थ करून घेऊयात म्हळ्यार तांगेल मन केदनाची भगवंताला रेगसता तांगेल मन आणि तांगेले इंद्रिय प्रत्येक तांनी कृष्णाल वैरीची तांगेल अर्पित जावन असता तेची भगवंतान 12 अध्याय तो सांगेल असता मय्येव मन आदस्त्वा मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय म्हणून सांगेल असता कोण तागेल मन आणि बुद्धी मिगेल हांगा मिगेल वैरी दवर नसकी तो मिगेलागी असता म्हणून कृष्णान 12 अध्यायात भक्ती योगान सांगेल हे परम भक्ताले लक्षण कृष्णान सांगेल केदानाची तो भगवंताले विषय दावन उलयता भगवंतालेची तागेल मनांत असता ते प्रभुपादान ते लक्षण सांगितलंस त्यांनी अंतु परपटांत सांगितलंस कसं नाही म्हळ्यार महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्य अनन्य मनसो जात्वा भूतादि अव्ययम म्हणून सांगितलंस कित्याक म्हळ्यार हे भक्तू परम भक्तू महात्मा तो केदना दैहिक म्हळ्यार भौतिक मट्टांतू तागेल जीवन करना तो केदनाची कृष्णाले उडगास दवरता आणि तान केदना नाव जप करता आसतना बरे तागेल जिब्बेरी कृष्ण आणि तागेले अंतरंग शक्ती तागेल जिब्बेरी तागेल असता म्हणून सांगताची तेची प्रोपादन सांगेलान तू दैवी प्रकृती आश्रित कोणाले दैवी प्रकृती म्हळ्यार भगवंताले अंतरंग शक्ती म्हणून प्रोपादन भावार्थान तू बरयलस ते महात्मा कोण भगवंताला उडगास करती तो इंटरनल पोटेन्सी कसने हंतु कसने अंतरंग शक्तींतू तो तगेले आश्रित दावन असता म्हणून प्रभुपाद बरयतास तस जाल्यार हे लक्षण महात्मा लक्षण आणि प्रभुपाद लक्षण आणि कसं विंगड लक्षण सांगतास म्हळ्यार तगेले ब्रॉड माइंडेड ही इज नॉट ए ट्रिपल माइंडेड म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार ब्रॉड माइंडेड म्हळ्यार तो विशाल मन दावन घेवन आसता विशाल मन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तगेले केदनाची हृदय शुद्ध परिशुद्ध दावन घेवन आसून तो कसं लेखता आसता म्हळ्यार केदाना कृष्णाल विषयी लेखता आसता आणि मात त्या लेख मात्र न्ही तो हे कृष्ण प्रज्ञ कोणाक कशी दिवेत कशी एक्सपांड करेत आणि हे कृष्ण प्रज्ञ कृष्णाल विषय हांव कशी विंगड जाना सांगचे म्हण तेच आतुरार असता तेची उत्तम भक्ताचे उत्तम अधिकारीले हे लक्षण प्रभुपाद सांगता आसचे तस जाल्यार हे उत्तम भक्त कोण भगवंताले आणि अंतरंग शक्तीचे आसकी ताका महात्मा म्हणून प्रभुपाद सांगता कोण भगवंताले उडगास करनेशी आसतकी कोण क्रिपल माइंडेड दुर्बल मन आसतकी ताका सांगताची प्रभुपाद ताका दुरात्मा म्हणून सांगता दुरात्मा कशी म्हणून सांगल्यार तो केदनाची तगेले जीवनाची तगेले इंद्रिय सुखाक आणि तगेल इंद्रिय सुख जाल्या नंतर परहित चिंतने म्हळ्यार तगेल बायलेल की तगेले चेडवाल की तगेले समाजाच की तगेले गांवची की ते चिंतन असता ताका ते सोडून जाल्यार सोशलिझम करता आसता ते जाल्या नंतर तागेले कसं नॅशनलिझम म्हळ्यार राष्ट्रवाद करता आसता हे पुरा कोण घेवन तांतूच तो लेखता हांव उन्नती येता आसा म्हणून लेखता आसता जाल्यार हे प्रभुपाद सांगता हे पुरा इजम आस पळय आमकां हे भौतिक अंतू जगत्यांतू दवरता म्हणून सांगता हे आमकां चड म्हळ्यार एक मनुष्य जन्म मेळच्या पुरो
दव ताजे पशी चड म्हळ्यार आमकां पायस ऍक्टिव्हिटी केल्यार चड म्हळ्यार आमकां स्वर्गलोक मेळच्या पुरो. स्वर्गलोकांतू आमी आमगेले एक क्रेडिट खाल नंतर आनी पास येवका कशी म्हळ्यार एक डेबिट कार्डांतू आमगेले असल्यार डेबिट कार्ड कसं करताचे आमी यूज करता आसतना बँक आमगेले अकाउंटांत दुड्ड आसा म्हण जाल्यार मात्र ते आमी ते डेबिट कार्ड यूज करीत कसं वचून घेवन आमी परचेस करीत. ते डेबिट कार्ड आमगेले अकाउंटांत दुड्ड खाल जाल्यार कुळे डेबिट कार्ड कसं यूज ना आनी पास वचून आमी बँकांत आमगेले अकाउंटांत दुड्ड घालता. तशीच हे भौतिक आमी हे प्रगती लेखताची इजम खंयचे अल्ट्रुइजम नॅशनलिजम सोशलिजम पुरा इजम प्रभुपादान बरयला आसा त्या पुरा आमकां चड म्हळ्यार एक स्वर्गलोकतय आमकां पावयता. तेंच उदाहरण दिवन न्हू आनी कसं सांगचे म्हळ्यार आमी सायकल माडेता पेडल मारून न्हू हांगा खंयचे जिमा वचून न्हू सायकल माडेताची सायकल माडेता 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 न्हू आमी थ्रेडमिलार धांवताची थ्रेडमिलार वेट उण करता म्हणून 10 दुखून 20 ताची स्पीड चडयताची 20 दुखून 30 40 50 60 ते धांवडायताची. ते 1 घंटो कितलो धांवडायल्यार आमी धांवन गेल्यार पेडल मारल्यार ते मेशीन राबयल कुळे आमी खंय आसा की थंय आसताची मुखारसून खंय वचनाची न्हय. ताजे निमित्त हे अल्ट्रुइजम सोशलिजम पुरा आमकां ह्या भौतिक जगत्यांतूच दवरता. ते आमकां महामायाचे अंडर कंट्रोल दवरता. आमी एक्चुअली आमी भगवंताले अंतरंग शक्ती कसकी एक कारणा निमित्त आमी साधारणशी एक तटस्थ शक्ती रुपार आयलीची. ते तटस्थ शक्ती म्हळ्यार कशी उदाहरण रितीर सांगचे म्हण सांगल्यार एक पटी प्रभुपादान उदाहरण दिलेलं आसा भारी चंद उदाहरण हे प्रत्येक मनावत तशी कळत. कशें म्हळ्यार प्रभुपाद तांगेले शिष्याल ಒಟ್ಟು केदना वॉकिंग वता आशिल्लीची केदना एक पटी तांणी समुद्र वेळाक तांगेले शिष्याल ಒಟ್ಟು वॉकिंग वताना तांगेले ब्रह्मानंद प्रभू तांगेले ಒಟ್ಟು आशिल्ली. ब्रह्मानंद प्रभू इतले तांणी ह्यूज की 6 फिटा वयरी आनी इतलो थोर खंडापटी वेट आशिल्ले. त्यांना वता आसतना समुद्रा वेळाक ते क्रॅब कसं म्हणजे कुर्लो आमी कुर्लो म्हणटाचे आमचे गेल्यार कुर्लो समुद्रा वेळा दड्यारी तेकड वता आशिल्ली. ब्रह्मानंद प्रभुपादान सांगले की वचून त्या कुर्ल्या धरी म्हणून प्रभुपादान सांगले म्हणले कोणी इमिडिएटली ब्रह्मानंद प्रभू त्या कुर्ल्या धरच्याक क्रॅबा धरूक उड्डून घेवन ते धरचे पळयले. ते उडचे पळोवन घेवन ते क्रॅब दडार दुखून सीधा वचून घेवन समुद्रा भितर गेले. ते ब्रह्मानंद प्रभूक धरू जाय न्ही एक अनेक कसं म्हळ्यार ते ब्रह्मानंद प्रभू इतलो एवढ ह्यूज पर्सन झडन्न ते समुद्रा वेळा हांत पळोवन घेवन सगळे आंग पुरा वल्ले जावन घेवन माती पुरा जाली. प्रभुपाद सांगता की ते क्रॅब म्हळ्यार एक उदाहरण दिवन सांगताचे कसं म्हळ्यार क्रॅब म्हळ्यार एक लिव्हिंग एट जीवात्मा तूं एक महामाया म्हणकेची माया म्हणून सांगता. कशी आमी दडार आसा की ते तटस्थ शक्तीर आसता की ते क्रॅब ते समुद्रा भितर म्हळ्यार अंतरंग शक्ती कृष्णाले शक्ती ಒಟ್ಟು मेळल्यार तुका कसने तू माया कितले प्रयत्न करो ते आमकां धरू जायना जिवाक. ते कोणाक ब्रह्मानंद प्रभूक धरू जायनी ते सांगता. ते क्रॅब वचून कृष्णाले आश्रय मेळ्ळे म्हळ्यार आश्रय म्हळ्यार समुद्राक मेळ्ळे. ताजे निमित्त कसं केल्यार तागेले पवर चड तेन्ना समुद्रा भितर गेले कुळे ताका कसने करून धरू जायनी. ताजे निमित्त प्रभुपाद सांगता आमी केदनाची भगवंताले अंतरंग शक्ती ಒಟ್ಟು आमी आश्रय घेवका जाता. ताजे निमित्त आश्रय घेतलो म्हणून जाल्यार आमी तटस्थ शक्ती आसल्यारीची ते आमी खंयचे बहिरंग शक्ती ಒಟ್ಟು आमकां कसने करू जायना म्हणून प्रभुपादान हे हांतू उदाहरण दिलेलं आसा हे हांतू. सो तस जाल्यार आमी तटस्थ शक्ती अर्थ कोण घेतलेलो आसा. तटस्थ शक्ती जाल्यार बहिरंग शक्ती म्हळ्यार कसले म्हळ्यार हे महामायाक ಒಟ್ಟು आमी कसले आज सांगेल म्हणजे अल्ट्रुइजम सोशलिजम आणि नॅशनलिजम ह्या पूर केले म्हणून जाल्यार आमी लेखताच की मिगेले उन्नती जाता आसा म्हणून त्या उन्नती खाली हे भौतिक लोकांतू जाल्याशिवाय आध्यात्मिक उन्नती आमकां मेळना.
तद्निमित्त आम्ही हे भौतिक अंतू दुखून भायर येवका भौतिक दुखून भायर येवच्याक भारी कष्ट कित्या म्हणल्यार आम्ही या 3 नमुन्याचे गुण सत्व गुण रजो गुण तमो गुण आणि 3 नमुने क्लेश खंयचे प्रभुपादान सांगितलं असं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक या 3 नमुने क्लेशांतू आम्ही सिरकून आसाची या 3 नमुने क्लेश आदि दैविक म्हळ्यार देवी देवता दुखून आमकां क्लेश मेळचे तोंदरे मेळचे कसं म्हळ्यार भूकंप प्रवाह सुनामी ह्या पुरो जावच्याक आदि दैविक म्हणटात आदि भौतिक म्हळ्यार विंगड लिव्हिंग जीवात्मा दुखून आमकां तोंदरे मेळचे घरात नेबर्स जावन अशा पुरो जळार जावन अशा पुरो आतां कोरोना येता ते आमकां आदि भौतिक म्हणटात तेच आध्यात्मिक म्हळ्यार आमगे मनाचेच खावचे ते एक क्लेशान आम्ही हे 3 क्लेश 3 गुणांतू आम्ही हे भौतिक जीव जगत्यांतू सिरकून आसताची निमित्त आम्ही ह्या 3 गुणांतून भायर येवच्याक कसं करता म्हळ्यार कृष्णाले आश्रय पडका तेच सांगिल्लें आराधनानाम विष्णू आराधनम परम म्हणून सांगिल्लें आसा कोणाला आराधन श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसल्यार का विष्णूला आराधन श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा हे आराधन कशी करचे कृष्णाला आराधन कशी करचे म्हणून सांगिल्लें का श्रील आमगे गुरू शरण घेवका गुरू शरण घेताना आमकां सांगिल्लें ते आध्यात्मिक आम्ही मार्गार वताना आमकां गुरु डूट्स अँड डोंट्स सांगता डूट्स अँड डोंट्स श्रील रूप गोस्वामीन आमकां सांगिल्लें तू फर्स्ट सांगिल्लें अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च सद्वीर भक्ती विनश्यति या 6 नमुन्याचे बाद आमकां भक्तींतू आमकां विनाश करता म्हणून सांगिल्लें आसा तद्निमित्त श्रील प्रभुपाद सांगता आम्ही आध्यात्मिक जीवन वताना आम्ही सरळ जावन जीवन करता आणि उन्नत विचार दवरका म्हणून प्रभुपाद सांगता तांगेल भावार्थांतू प्लेन लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग म्हणून सांगता प्लेन लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग म्हळ्यार साधा जीवन करता आम्ही उच्च विचार दवरका साधा जीवन म्हळ्यार आमगेल जीवन कितलं जावका पळय तितलं मात्र आम्ही वट्ट करता कितलं जावका पळय आणि ते विचार आमगेल आता तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हळ्यार आमगेल जीवन कसं लेक आसता मनुष्य जन्म कसं आयला त्या विषय आम्ही चड चर्चा करता कृष्णा विषय चड चर्चा करता म्हणून प्रभुपाद हांगा विवरण दिता आसाची तेंची कशी करेत म्हळ्यार आम्ही जीवनांतू लिव फॉर नॉट फॉर द एक्युमुलेशन अँड बट फॉर द कॉन्ट्रिब्युशन कसं नाही म्हळ्यार आम्ही वट्ट करच्याक आम्ही जीवन व्यतीत करूनच वट्ट करच्याक हें वट्ट करचें तें वट्ट करचें पुरो तें केलें म्हणून जाल्यार आमकां एक मेटेरियलिस्टीक पर्सनाक डिफरन्स आसना तेंची आम्ही एक भक्ती मार्गांत आसतना योगदान वर्गाक डिस्ट्रीब्यूट करता जाता आमी केलो पटी देवस्थानाक दिवची की आनी भक्ती मार्गांत कृष्णाल मुवमेंटाक दिवची की त्या पुरा करता जाता योगदान करता जाता तें केलें म्हणून जाल्यार मात्र आमी भक्ती मार्गांतू मुखासून वचचें जाता सो श्रील रूप गोस्वामी सांगतास फर्स्ट हांतू अत्याहार म्हणून सांगता अत्याहार म्हळ्यार आहार म्हळ्यार प्रत्येकले गोतस अत्याहार म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आहार म्हळ्यार आमी खावचे जेवचे कसं लेक आहार म्हणटाची अत्याहार म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आमगेल अगत्य अशी चड खाताची कसं लेक आमगेले रिक्वायरमेंट अशी चड खाता की ताका अत्याहार म्हणटा उदाहरण रितीर एक मनीस थोडे जेवता 2 चपात घेता म्हणून उडगास आम्ही अर्थ करून घेतल्यार ते 2 चपाती पशी चड खाता असं तो मनीस म्हणून जाल्यार 2 चपाती मातशी चड म्हळ्यार 4 चपात जावं 5 चपात जावं खाता असं म्हणून जाल्यार ताका अत्याहार म्हणटाची तेची त्या अर्थ जालो आमकां 2 चपात खाता मनीस 5 चपात जावं 4 चपात खाता म्हणून जाल्यार ताका अत्याहार म्हणटाची तेज मनशाल कॅपॅसिटीची जी 5 चपात खावची म्हणून जाल्यार ताका अत्याहार म्हणता हांवें म्हणून प्रश्न येता न्ही तागेल कॅपॅसिटीची 5 चपात खावची
ताजे वेरी वेर जाल्यार खावचे ताका कॅपॅसिटी आसता जाल्यार की ताका अत्याहार म्हणटा म्हळ्यार ते अत्याहार न्हय कसल्याक तेदळ ती तो कृष्ण भक्तींतू तागेले जीवन तागेले जीवन व्यतीत करता की कृष्णाला सेवे कितें तो व्यतीत करता की तागेले इंद्रिया कितें तो व्यतीत करता ताजे वेर डिपेंड आसा खाली इंद्रियाक सुख भोगाक तो व्यतीत करता जाल्यार ते अत्याहार जाता तो तागेले नेसेसिटी आसा बॉडीली नेसेसिटी आसा म्हण जाल्यार मात्र तो खाता म्हण जाल्यार तेमे अत्याहार म्हणून सांगू जायना उदाहरण रितीन सांगचे म्हण जाल्यार आमकां गोत्तशिल्ले प्रकार भीमाले उदाहरण भीमाले प्रत्येकले गोत्त आसा भीमू चड खाता आशिल्ले मात्र तागेले ताण करचे आशिल्ले काम कसले कृष्णाल कितें करता आशिल्ले केदारनाथ पळयल्यार खंयचेच काम तागेले हे आसले तागेले काम पुरा देवा कितें करता आशिल्लो ते तन्निमित्त भगवद्गीतांत सांगताची भीम कर्म व्रकोदरा म्हणून सांगता भीम कर्म ताण काम करचे आशिल्ले कसले साधारणशी सांगचे म्हळ्यार ताण 100 जनाक कौरवाक मारलेले ताणेची तशीच किचकाक मारलेले किचक वधे म्हणून सांगता किचकाक वध केलेले ताणेची बकासुराक मारलेले तशीच आनी पांडवाक वरे ताणे एक प्रोटेक्शन दिलेले चढाव दावन घेवन पळयल्यार भीमानाची तसले नमुन्याचे हरक्युलिन टास्क करता आशिल्लो तो हरक्युलिन टास्क करता आसतना तशीच ताका शक्ती दावका आशिल्ली त्या शक्ती दावका आशिल्ली की तरी तो चढाव दावन घेवन चड खाता आशिल्ले ताका खावची इतली भूक आशिल्ली की ताजे निमित्त ताका व्रकोदरा म्हणून बरें नांव आशिल्लें व्रक म्हळ्यार कसलें वुल्फ म्हळ्यार आमगेल्यान कोल्ला म्हणटा आमचे गेल्यान तो वुल्फ कसं म्हळ्यार केदन पळयल्यार त्या वुल्फ खाता कसं पळयल्यार खाता आसता केदन पळयल्यार पोटा भूक जाल्यार की तागेलें पोट पळयल्यार हाचे कोल्ल्याचे इतलें सपूर तशीच भीमा केदन पळयल्यार खाता आशिल्ले निमित्त तागेली शक्ती तितले बरें आशिल्ले निमित्त त्या शक्तीचे प्रयोग आध्यात्मिकाक ताणें उपयोग केलेलो आसा तशीच ताणें इतले जनाक पांडवाक ताणें प्रोटेक्शन दिलेले बरें ताणें ताजे निमित्त भीमाल म्हणके आमकां काम करूं जाता तुवें आमकां दत्त म्हण जाल्यार भीमाल म्हणके आमकां आध्यात्मीक जिवनांत काम करूं जाता तुवें तस जाल्यार आमी खावचे तितलेच ताका रायटफुल म्हूण सांगितलं सो प्रभुपादान अत्याहार म्हळ्यार खाली जेवणाचे विशय मात्र सांगिल्ले जेवचे आनी खावचे विशय मात्र सांगिल्ले अत्याहारांतू 3 नमुने सांगिल्ले आसा प्रभुपादान अत्याहार 3 म्हूण सांगिल्ले आसा एक आमी पळयला आसत इटिंग टू मच खाल्लेले कितलं टू मच इटिंग सेकंड एक्युमुलेटिंग द मनी ऑर द वेल्थ आमगेले नेसेसिटी पशी चड दुड्ड ओट्ट करचे संपत्ती ओट्ट करचे ताका वरे अत्याहार म्हणटाची प्रभुपादान सांगिल्ले आसा भावार्थान आनी तिन्नीचे हे प्रभुपादान तांगेले गुरू जाल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीन बरयले तसले अनुवृत्ती म्हळ्यार तसले कमेंट्रींतू तांतू बरयले एक ते वरे अत्याहार म्हणून तांणी सांगिल्ले आसा तें कसं न्ही म्हळ्यार एक्वायरिंग टू मच नॉलेज आमगेले ज्ञान कसं आमगेले नेसेसिटी आसा की ताजे पशी ज्ञान चड केल्ले म्हण जाल्यार ताका वरे अत्याहार म्हणून भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीन सांगिल्ले आसा तेंच प्रभुपादान तांगेले भावार्थांतू वरे दिलेले आसा तस जाल्यार आमी खावचे वरे तांणी प्रभुपादान एक उदाहरण आतां पळयलें आसा आमी इटिंग टू मच पळयलें आसा खावचे आमगेले नेसेसिटी आसा तें कसलें म्हणून गेल्यार उदाहरण दिवन घेवन तांणी सांगिल्लें आसा आनी एक उदाहरण एक जाग्यार एक तांदळाची चील पोवन आसल्यार मनीस कसो करता म्हळ्यार त्या चीलाची उठोवंक घेवन उबान घेवन घरकडे येता विंगड प्राणी आनी पक्षी जाल्यार ते कितले दावका पडटा तागेले पोट्टा कितले दावका पडले तितले मात्र खावन घेवन ते वतके ते मनीस कसो करता बॅग समेत उबान घेवन येता त्या दिसाचे पोटा भूक मात्र न्हयशी नेक्स्ट डेचे फायचे पराचे पुरा ते हांत दुखून ताका ते तांदळाचो काडू पडयता आसता त्या निमित्त हे अत्याहार आमगेले आमी करूनच म्हणजे प्रभुपाद सांगता कोण भक्ती मार्गांतू अभ्यास करता आसा की आनी आकांक्षी आसा की तांणी अत्याहार करूनच म्हूण सांगता आसा जसं सेकंड देवचे खंयचे म्हळ्यार ज्ञान आमी कसं ज्ञान आमगेले कितले दावका पडले भक्ती सिद्धांत सरस्वती सांगता आसा आमगेले प्रयत्न कितलो आसता की आमगेले
आता तो ब्रह्म जिज्ञासा आसका बदकची बट ते कितलं नॉलेज आसका आपल्या भक्ती मार्ग कितलं जावका पळय ते केल्यारी ताक अत्याहार मनाची म्हणून भक्ती सिद्धांत सरस्वती सांगताची तेंची तिन्नेचे अत्याहार सांगितलं असं आम्ही धन संपत्ती आणि धन आय मीन दुड्डू हे ಒಟ್ಟು केल्यारी ताकवर अत्याहार म्हणून प्रभुपादान सांगितलं असं उदाहरण रीतीरी प्रभुपादान दिलेलं असं एक कर्मील उदाहरण दिलेलं असं एक कर्मी कशी तो दिसभर काम करून घेऊन दुड्डू ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು घेऊन संपत्ती ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು घेऊन घर करून बंगलो करतके तगेल पुत्ता कितेरी तगेल नातवा कितेरी तगेल पोंत्रा कितेरी तितलं कोण घेऊन कसं जात म्हणारी एक दिवस का मोहन होत मोहन गेल्यानंतर तगेल कसली एक पायस क्रेडिट आशिल्ले निमित्त आणि पास मनशाल जन्म मिळतं इतलं काम केलं मनशाल जन्म मिळतं भारी कष्ट झालं की मिळतं मेळल्यार तो खंयच्यान तो पूत जावन येता व्हाण सेवेतले पूत जावन येता हे व्हाण सेवेतले घर तगेल अंगड खंय आसता म्हळ्यार तगेल फुडले बंगलो आसा पळय ताजे भायर तगेल अंगड आसता ते कर्मीक तगेल फुडली जन्माचे घरा वचका म्हण आश दावन घेवन तो वता असताना तगेल फुडली जन्माचे पूत आणि नात्र ताका कसं करता म्हळ्यार ताका व्हाणान मान घेवन पात्रान मान घेवन धांवड येता तदनिमित्त कसं अर्थ कोण घेवत म्हळ्यार आमी दुड्डू ಒಟ್ಟು केल्यार आमगेल पुताक चेडवाक नातराक म्हणून केल्यार ते ह्या जल्माक मात्र तांकां उडगास आसता फुडले जल्माचे नेक्स्ट जल्मांतू तांणी कोण आमकां म्हणून आमकां संबंधाचे ध्यान आसना तदनिमित्त आमी अत्याहार दुड्डांत संपत्ती करता आसतना आमगेल ह्या जल्माक कितलो जावका की आमगेल भक्ती कितलो मार्ग भक्ती मार्गांतू आमकां कितलो अडचण येता दिल्ली ते आमी करूं नज तेची आमगेले श्रील रूप गोस्वामीन तांणी सायबाल रुलाल अंतू दुखून सोण येवन भक्ती मार्गान येताना तांगेले आशिल्ल भांगरा कॉइन पुरा 50% तांणी खाली भक्ती कृष्णाल सेवेक इतर तांणी दिलेले आसता पुरा 50 तांगेले एक भांगरा कॉइन कितलो आशिल्लो म्हळ्यार सगळे एक दोन तो फुल्ल जावन आसता आशिल्ले तितलो नमने भांगर आशिल्ले भांगराचे कॉइन फूड परा सांबाळ भांगरा कॉइन मेळटा आशिल्ले सो तांणी 50% तांणी कसं केलें म्हळ्यार तांणी कृष्णाल सेवेक दिलेले भक्ती मार्गांत वयोच्या जनांक कृष्णाल सेवेक दिलेले आणि 25% तांणी कसं केलें म्हळ्यार तांगेले संबंधिकाक तांगेले रिलेशनाच्या दिलेले आणि 25% मात्र तांणी दवरून घेतले तांगेले मुखारसून जीवनाक दावका जाल्यार कसं अगत्य दावका आसले तांणी एक्चुअली कडे तेवे दिवं सोडलें तांणी राबिल्लें खाडे रुक्का मुळान तुची सनातन गोस्वामी आणि दोगदण रूप गोस्वामी दोगदण राबिलेची रुक्का म्हणा तदनिमित्त आम्ही अर्थ कोण घेवत आम कितलं दावका पळय आम्ही एक्वायर करता कितले आमगे भक्ती मार्ग कितलं दावका पळय तितलं मात्र आम्ही एक्वायर करता जाता ते वरलेले आशिल्ले पुरा कृष्णाले आक सेवेक आम्ही विनियोग करता नाही जाल्यार अनेक उदाहरण तुमकां सांगता हे रिसेंटली जाल्लें उदाहरण प्रत्येकल्यान अर्थ गोतशा पुरो रैमंड इंडस्ट्रीचे ओनर प्रत्येक विजयपत सिंगानिया म्हणून विजयपत सिंगानिया एक 5-6 वर्ष पुढे हायेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द इंडियान आशिल्लो तो एक फावटी कसं करता म्हळ्यार ताका पूर जावन घेवन कसं करता म्हळ्यार तागेले तो चेअरमॅन आशिल्लो तागेले आशिल्ले शेअराचे दुड्डू पुरा ते शेअर आशिल्ले पुरा तागेले पुत्ताल नांवार करता आणि बंगलो चेअरमॅनशीप पुरा तागेले पुत्ता नांव गौतम सिंगानिया म्हणून घेवन हे तुम्ही इंटरनेटार पळयल्यार मेळच्या पळय न्यूज 5-6 इयर्स फुडें जाल्लेली काणी तान्ना कसं करता गौतम सिंगानिया तागेले बापसुल्या दुखून मेळ्ळेले आस्ती आसा पळय मेळ्ळे फुडल्या सेकंड डेची तागेले बापसूक घरा दुखून भायर काडून उडयता आत्ता जाल्यार तो विजयपत सिंगानिया इतलो व्हड एम्पायर जावन अशें पुरो रैमंड्स जेके इंडस्ट्रीचो रस्त्यार आसून तो भाड्या घरार आसा तुम्ही पळयत कितले म्हळ्यार आत्ताची उडगास व्हरनात तांगेले चेडवाक आणि मुखारसून जल्माक आमकां विंगड जल्म येवन तांणी कशी उडगास दवरचे जाता साध्य ना त्या निमित्त प्रभुपाद सांगता आमी प्रयास म्हळ्यार आमी प्रयत्न करता कितले म्हळ्यार आमगेले कितले भक्ती मार्गाक वचका जावका पळय तितले मात्र प्रयत्न करता त्या जाल्यार आमी चड खावचे चड
एक्वायर करचे म्हळ्यार दुड्ड कितलो जावपाक पडटा तितले ताजे पैसे चड एक्वायर केले म्हणून जाल्यार ताका सांगताची प्रयास म्हणून. सेकंड येता अत्याहार प्रयासश्च म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगिल्लें आसा, विवरण दिलेलें आसा. प्रयास कशी म्हणून सांगल्यार आमगेले हे केदनाची आमगेले प्रयत्न भक्ती मार्गांतू भक्ती कडेन आसता. तें सोडून घेवन आमगेले आकांक्षा आनी इच्छा हे प्रापंचीक जगत्याचे कृतक जालेले इच्छा कडेन आमी चड धांवन घेवन गमन दिवचे नाचे. तेंची प्रभुपादान भागवतमाचे 1.2.9 श्लोक हांगा कोट केलेले आसा. धर्मस्याहि अपवर्गस्य ना अर्थो रत्यायो कल्पते ना एक मिनिट. धर्मस्याहि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायो कल्पते न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभस्य हि स्मृतः कामस्याहि नेन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवित यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्य कर्मभि म्हणून सांगलें आसा. अर्थ कसो म्हणून सांगल्यार धर्माचे आमी चडावदान धर्म म्हळ्यार कसो धर्म अर्थ काम मोक्ष हे चतुर्विध आम्ही पुरुषार्थ म्हणतात. धर्म अंतू भागवतमान सांगता कसं म्हळ्यार धर्म आमगेले केदारना कसं दिवका म्हळ्यार अपवर्गस्य धर्मस्याहि अपवर्गस्य म्हणून सांगतात. धर्मस्य अपवर्गस्य म्हळ्यार एमेन्सिफिकेशन म्हळ्यार लिबरेशन मुक्तीक थंय आमगेले गुरी असतात. हे मनुष्य जन्म येईल तेन्ना आमी कसं करतात केल्या फाटी धर्म ಸ್ವಲ್ಪ मेळ्ळे म्हणून जालें कुळे अर्थ आवताच अर्थ हे करून घेवच्याक एक्युमुलेट करचे संपत्ती अक्युमुलेट करू वताचे. अर्थ थोडे मेळ्ळे कुळे आमी कसं करता इंद्रिय तृप्तीक काम वताचे. काम इतले करता करता की आमगेले जीवन थोडे वर्त आसतना मानतार जाले कुळे आमी मुक्तीक प्रयत्न करताचे. ಕೆಲವು जन करताची ಕೆಲವು जन करनाची. धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षाक प्रयत्न करताची. त्याची भगवंतान सांगिल्लें आसा भागवतामान धर्मस्याहि अपवर्गस्य म्हळ्यार आमी धर्म केदनाची मुक्तीक लिबरेशनाक आमी प्रयत्न करता. ते सोडून घेवन कामस्येंद्रिय प्रीतीर काम आमी इंद्रियाचे जीवनांत जावका आशिल्ल्या इंद्रिय प्रीती करूक नज देव आमगेले जीवन कसं केदना तृप्त इंद्रिय तृप्तीक निर्देश दिवचे नज. त्या सोडून घेवन संपूर्ण सत्य मनुष्य जीवन कसं आसता संपूर्ण सत्याचे विचार जावन घेवन आमी ताची वयरी आमी गमन दिवका. आमी कितले जावका की जीवनाक मनुष्य जीवनाक स्वस्थ दवरचे कितले जावका की तितले मात्र आत्म संरक्षण करूक कितले जावका पळय तितले मात्र इच्छा मात्र आमी दवरका. सोडून घेवन आमगेले काम आनी इंद्रियाक कामेंद्रियाक करच्याक आमी प्रयत्न करूं नज. तें केलें म्हणून जाल्यार आमी सादारणशी आमी एक आमगेले प्रयास एक विनाश जाता भक्ती मार्गांतू आमकां विनाश दिता आमकां विनाशा कडेन वता म्हणून सांगता. तेंची आमगेले प्रयास खंय आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेंची मुखावेळ श्लोकांत भागवत म्हणटा संसिद्धीर हरितोषणम म्हणून आमगेले प्रयास केदना हरिले एक खुशी करतले ताका एक प्लीजिंग करतले आमगेले संसिद्धीर हरितोषणम कृष्णाक खुश करतले आमगेले काम प्रयत्न प्रयास आसता म्हणून सांगतात. त्या करणी म्हणून जाल्यार आमी प्रयास आध्यात्मिक जी उन्नती करणी म्हणून जाल्यार आमी भौतिकाक केल्ल्या म्हणून जाल्यार नेक्स्ट येता कसं म्हळ्यार प्रजल्प हे म्हळ्यार जल्प म्हळ्यार उलोचे उत्तर म्हणतात. प्रजल्प म्हळ्यार उपयुक्त नातेले उत्तराक प्रजल्प म्हणतात. कसं अननेसेसरली नेसेसिटी नासलेल्या आमगे जीवनांतू त्या उलोवच्याक प्रजल्प म्हणतात. उत्तरांतू 5 नमुने उत्तर असके कृष्णान सांगिल्लें आसा. कसं एक सत्य जालेलें उत्तर आमी कोणाले विंगड जनाला उलयतना सत्य जावन घेवन उलोवचें. अनेक संतोष जावन घेवन उलोवचें असके. अनेक कोणाक हित जावन घेवन उलोवच्याक ताका त्या नमुने उत्तर असके. आनी कोणाले मन डिस्टर्ब करनाशी ताका डिस्टर्ब करनाशी
तक वरे तक त्या नमुने एक उत्तर असते अनेक चारीचे कसं म्हणारे स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते म्हळ्यार वेद साहित्यात बरेल तसले स्वाध्याय करून घेवन ताजे विषय उलोवचे ते श्रेष्ठ म्हणून ते तप म्हणून कृष्णान 17 अध्यायान सांगितलं असं कचे अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते आमगेल उत्तर केदना संतोष अशा पुरो हित जावन दिवन तसल उत्तर अशा पुरो जावं सत्य जावन अशा पुरो हे पुरा कोणाक विंगड जनाक उलयचे नाशा पुरो जाल्यार ताजे पयशी श्रेष्ठ कसन उत्तर म्हळ्यार वेद साहित्याचे विषय उलोवचे विंगड जनाला वटू ते श्रेष्ठ ते तपस्वी म्हणून कृष्ण 17 अध्याय सांगता त्या सोडून घेवन आमी विंगड कसं विंगड जनाल वायट उलोवचे ब्लास्फेम करून घेवन उलोवचे तागेल विषय वायट करून घेवन उलोवचे जावं तिगेल विषय वायट करून उलोवचे मनशाल मागशे दुखून उलोवचे मागशे दुखून एकल्या चाडी उत्तर म्हणता पळय ते पुरो उलोवचे आमगेले आध्यात्मिक जीवनाक आमकां विनाश करता कशी उदाहरण रितीरी प्रभुपादान सांगिल्लें म्हळ्यार एक बेब्बो पावसाळी वेळा कसं करता म्हळ्यार खंयकी एक कडेन बैसून घेवन ते बेब्बो किरडत बेब्यान किरडचे आसतना रात्री संजवाळ म्हणटाना किरडता त्या किरडलेले नुत बशी सोडून घेवन ते किरडत आसतना हे दिवोडू थंय वता आसतना दिवडाक हे शब्द आयकपडटा बेब्याला बेब्बो फ्रॉग शब्द ऐकून घेवन पोटा बुक्यान त्या बेब्या येवन घेवन खावन सोडता हांचो अर्थ कसो करचे म्हळ्यार आमी प्रजल्पाक केल्ले म्हण जाल्यार आमकां वरे हे जल्म मृत्यू आशिल्ले तसले हे भौतिक महामायांतू आमकां सिरकून आमी जल्म मृत्यूंतू आनेपा सिरकताची त्या सोडून घेवन आमी स्वाध्याय केल्यार आमगेल भगवंताल विशय आमी उलयल्या म्हण जाल्यार ताका प्रजल्पा म्हणाची ते भगवत वाक्य म्हणताची ते केल्ले म्हण जाल्यार आमकां हे भौतिक जगत यादून मुक्ती मेळटा म्हणून प्रभुपादान सांगता ते आमी भगवंताले भक्ती करू कोण अभ्यास करता की तांणी प्रयत्न करता म्हणून प्रभुपाद सांगतात ते हे प्रजल्पा करता आसतना नेक्स्ट येता कसं म्हळ्यार प्रजल्प करताना नियमाग्रह म्हणून नेक्स्ट सांगता प्रभुपाद नियमाग्रह म्हळ्यार हे दोन पद नियम आणि अग्रह आग्रह आणि अग्रह नियम म्हळ्यार प्रत्येक लागत रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आणि अग्रह म्हळ्यार ईगरनेस टू एक्सेप्ट म्हळ्यार उत्साह दिवन घेवन स्वीकार करचे एक उत्साह दाखोवचे कसले भक्ती मार्गाक आमी कसले एक स्वीकार करचे उत्साह दाखोवच्याक ताका आग्रह म्हणटाचे उदाहरण रितेरी कोण भक्ती मार्गांतू अभ्यास करता की ए 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल कोण स्वीकार करता की ताका म्हणटाची नियम अग्रह म्हणून सांगताची तेची अनेक असं नियम अग्रह म्हळ्यार फेलियर टू एक्सेप्ट म्हळ्यार स्वीकार करच्याक ओपूच ना तेवे आमी भक्ती मार्गांत कशी अर्थ करून घेवत म्हळ्यार प्रभुपादान सांगिल्लें आसा उदाहरणांतू एकलो कोण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हळ्यार आमगेले भौतिक स्तर आणि एडवान्समेंट मेळताना ते आणि आमी आध्यात्मिक जीवन आणि भौतिक जीवन दोन्हीची आमी इक्वलिब्रियम म्हळ्यार बॅलन्स करून रावता केदना आमी जप आणि स्वाध्याय आणि कृष्णाक अर्चन अर्पण पुरा करचे आशिल्लें पुरा इक्वल करता आमी भौतिक जीवन आणि आध्यात्मिक जीवन केदना आमगेले भौतिक जीवनांत उन्नती मेळता की प्रमोशन मेळता आसता की कामांतू तेदना इन केस आमी आध्यात्मिक जीवनांत बरें ते बॅलन्स करूं जायना म्हण जाल्यार ते आमी ते भौतिक जीवनांतू एक चिके ब्रेक घालता जाता कित्याक म्हळ्यार आमी भौतिक जीवनांतू केलो फावटी प्रमोशन काम चड जालें फुडले आमी रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल जावं चॅन्टिंग जावं करूं जायना म्हण जाल्यार आमकां आध्यात्मिक उन्नती जायना त्या निमित्त आमकां कसो जाता म्हळ्यार विनाश जाता ते आमी एवॉर्ड करता तेची सांगता प्रभुपाद इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आस तस म्हण जाल्यार आमकां ते आध्यात्मिक जीवनाक आमकां हानी करता म्हण जाल्यार आमी स्वीकार करूनच म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें आसा तेची हे उदाहरण प्रभुपादाल्या जीवनांत आमी पळोवं येता कितकी पटी ते हे
नियम अग्र कॉन्टेक्स्चुअल वर्ड हे खंयची सेंटेन्स वेरी कशी यूज करता पळय ताजे वयर वता कशी म्हळ्यार प्रभुपाद सांगिल्ले प्रकार तांगेली मस्त तांगेले शिष्याक सुरेरी तांगेलो जॉइन करताना मस्त जन पुरा व्हडले रिच फॅमिली दुखून आशिल्लींची आनी नॉन व्हेजिटेरियन आशिल्लींची तदनिमित्ताने साधारण ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ ಹಂಗ ಒಟ್ಟು येवन राबिल तेन्ना प्रत्येक तांणी भक्ती मार्गांत येवचे प्रयत्न करता आशिल्ली तेदना तांणी पुरा हे बरयल्लें गर्गमुनी प्रभून गर्गमुनी दास प्रभून सांगिल्ली काणी तांणी व्हेरी रिच पर्सन आशिल्ली जाल्यार की तांणी नॉन व्हेजिटेरियन जाल्ले तेन्ना तांणी येताना 17 की 18 वर्स तांकां सानाची तांणी प्राय तेदना 18 टीनेजारी प्रत्येक काळांक भूक चड खावचे न्ही तेवे तांणी नॉन व्हेजिटेरियन आशिल्ल्यान तो व्हेजिटेरियन टर्न जाता आसतना प्रसाद घेवता आसतना तांकां भूक चड कितले दिल्यार खाता आशिल्ली तानिमित्त प्रभुपाद तांणी एक पटी 5 6 7 चपाती खालता जाल्यारीची प्रभुपादान कसले तांकां नियम आग्रह दो तुम्ही अत्याहार म्हणून सांगिल्ला कित्याक म्हळ्यार तांणी हे रुल्स चिकेच डिवेट केल्यार प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट जावन आसच कित्याक म्हळ्यार तांणी सकाळीची मंगळा आरती कुटयता आशिल्ली जप करता आशिल्लीची तशीच प्रभुपाद लेक्चर आयकता आशिल्ली बुक डिस्ट्रीब्युशन करता आशिल्ली हे पूर करता आसतना तांकां स्लोली अर्थ जाता कशें हे आमी भक्ती मार्गान मुखार सुरू जाल्यार हे आमकां दावकावे कशें अत्याहार करकावे नियम आग्रह दावकावे म्हणून अर्थ जाल्या नंतर अत्याहार उण करता म्हणून गर्गमुनी दास प्रभू तांणी सांगता आशिल्ली हे प्रभुपाद लीलामृतान सांगता तेंचे अनेक उदाहरण तो सांगिल्लें आसा तांगेले शिष्य मंगळा आरती सकाळीची मंगळा आरती आनी भागवतम क्लास जाल्या नंतर प्रसाद घेवन बुक डिस्ट्रीब्युशन प्रभुपाद आज्ञा प्रकार बुक डिस्ट्रीब्युशन वता आशिल्ली बुक डिस्ट्रीब्युशन वता न्हू मस्त कडे प्रत्येक जाग तांणी कवर जाल्या नंतर एक पटी तांगेले प्रभुपाद शिष्याक आयडिया की आमी एअरपोर्टा वचून घेवन बुक डिस्ट्रीब्युशन करयता तेन्ना मस्त बुक डिस्ट्रीब्युशन जाता म्हणून प्रभुपाद सांगताना प्रभुपाद अनुमती दिता तेन्ना तांणी सांगता की आमी वैष्णव ड्रेसार वचचे जायना थंय वैष्णव ड्रेसार वचचे जायना म्हणटाना प्रभुपाद सांगता की ओके तुमकां वचचे जायना जाल्यार व्हडना मात सकाळीचे तुम्ही 16 माळ जप करका मंगळ आरती अटेंड करका भागवतम अटेंड करका आनी प्रसाद घेवन तिलक घालून घेवन तुम्ही पॅन्ट शर्टार वचून घेवन तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन एअरपोर्टाक करयत ह्यान अर्थ दावेत कसं म्हळ्यार प्रभुपादान नियम फॉलो केला नियमान चिकेच डिविएशन केल्यारीची प्रिंसिपल तत्वान तो कसले डिविएशन करनी तदनिमित्त नियम आग्रह म्हणून आमी अर्थ करीत आमी कसल्याक आमी आध्यात्मिक जीवनांत उन्नती जावका म्हण जाल्यार आमी तत्वांत तांतू खंयचे कॉम्प्रोमाइज करूं नजे तशीच प्रभुपादाले अनेक सांगता आमी केल्ल्या नियम आग्रह कॉम्प्रोमाइज केल्ल्या म्हणून जाल्यार तेदना येता जनसंघ संघ म्हळ्यार कसं म्हळ्यार प्रभुजी आय मे टेक लिटल मोर टाइम 5 minutes मोर हरे कृष्ण प्रभु ओके मुरली हरे कृष्ण 2 more लेफ्ट जनसंघ म्हळ्यार अंतु संघ म्हळ्यार आम्ही 2 नमुन्याचे सांगितले एक साधू संघ आणि जनसंघ म्हळ्यार साधू संघ म्हळ्यार साधूल वट्टू आम्ही संघ करचे तेची जनसंघ म्हळ्यार आम्ही भौतिक लोकाचे जनाल वट्टू संघ करच्याक आम्ही सांगताची जनसंघ म्हणून तदनिमित्त आमकां कसं जाता म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मिक विनाश जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही भौतिक इच्छेक दावन घेवन आम्ही कसले संघ करता की त्या म्हळ्यार आमगेले भौतिकाचे आमगेले उत्साह चड जावचे परो बट आमगेले भक्तीन तू त्या उत्साह उण जाता उदाहरण रितीर प्रभुपादान सांगिल्लें आसा कशी स्टॉक एक्सचेंज तू आनी लायन्स क्लब तसले विंगड क्लब आम्ही जॉइन जाल्यार आमगेले ते मन त्या जोटू जाता आनी सांगता पळय आमी एक कहावतान सांगता कसं म्हळ्यार जैसा संग वैसा रंग म्हण सांगता जैसा संग वैसा रंग तशीच आमी हे
भक्ती मार्गांत आयल म्हणून जाल्यार भक्तींतू आमी अंतू इस्कॉन अंतू आमी सेरोल म्हणून जाल्यार भक्ती मार्गांतू कशी आमी उन्नती वचका म्हणून आध्यात्मिक जिवनांतू कशी मुखासून वचका म्हणून आमकां इस्कॉन शिकोवन दिता. ताजे निमित्त आमी जनसंघा पशी चड धांवन घेवन साधू संघ करता जाता. साधू संघ करता आसतना आमी केदाना भागवतम वाजोवची, भगवद्गीता वाजोवची, त्याचे विशयी जावन चर्चा करची तें आसता. तें सोडून घेवन आमी भौतीक इच्छेंतू संघ आमगेले रोटरी क्लब की आनी कसले स्टॉक एक्सचेंजांतू चड म्हळ्यार हिंडाल्को प्राइस कितले की आजी आनी इन्फोसिसा प्राइस कितले शेअर प्राइस तांतू वचनच म्हणून प्रभुपाद सांगता असता. तें केले नंतर आमी जनसंघा निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आमगेलांतू ग्रीड लौल्यम म्हळ्यार दुरासे सूर जाता आसता. अंतू प्रभुपाद सांगता 3 नमुन्याचे लौल्यम प्रभुपाद विवरण दिता आसता. एक मुक्तिकामीस अँड सिद्धिकामीस हे 3 विशयाचे लास्ट विषय सांगता आसता प्रभुपाद. मुक्तिकामीस म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आमगेल भौतिक इच्छे कितेरी आमगेली इंद्रिय तृप्ती कितेरी कामन करची कितें संतोषा कितें आमी काम करता आसा पळय ताका मुक्तिकामीस म्हणटाची. तेंची मुक्तिकामीस म्हणून प्रभुपाद कसं सांगता म्हळ्यार ते देवाले खंयचे ब्रह्मन अंतोटू मर्जी जावच्याक ते आश कोण करता की तांकां सांगता अशी मुक्तिकामीस. ते आणि सिद्धिकामीस म्हळ्यार मिस्टिक पॉवर म्हळ्यार योग आनी कोण एक पायार राबून मस्तकी वर्सारी योग करताची आणि हात वयर कोण हे करताची मोळ्या वयर न्हिदोन योग आनी तपस्या करताची. ते पुरा केल्यार आमकां एक मिस्टिक पॉवर मेळच्या पुरो. तें कसं करता आमकां एक तें लौल्यम ग्रीड डेव्हलप करता आमगेल्यान तो अनेपास एक्युमुलेट करचेक आश दिता, त्यार करचेक आम प्रेरण दिता. त्या निमित्त आमकां हे जीवनांतूची सिरकून पडताची. तें भक्ती मार्गांत कोण आश की तें करूनच कितें केल्लें म्हणून जाल्यार आमी विनाश दत्ताची म्हणून सांगता प्रभुपाद. सो हे कोण बुद्धिवंत की हे स नमुन्याचे अडचण म्हळ्यार आमगेले हिंडरन्स आमगेले भक्ती मार्गांत वचक कशी परिहार मेळटा म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञांचे आमी आश्रय घेवपा. हे भक्ती सेवेंतू आमी चढाव जावन आध्यात्मिक भयेक जावन घेवन आमी दवरका म्हणून श्रील रूप गोस्वामी सांगपाची. तेच कसं उदाहरण तांणी सांगता आसच म्हळ्यार ते आमी ईशोपनिषदाचे वाक्य सांगताच प्रभुपाद ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्वेन भुंजिता मात्रद कश्चित् धनम सांगता. हे प्रति एक हे देवाले कृष्णाले आस्ती. कसं दिसत की आमकां कसं दिसना की आमगेले inanimates in this universe is all belongs to and owned by Lord. So आमगेल कसले ना आमी ग्रीड कोण येन कसं अत्याहार कोण येन दवो प्रयास कोण येन दवो लौल्यम कोण घेनो म्हळ्यार ग्रीड लौल्यम कोण घेनो कसं प्रयोजन ना. आमकां कितलें मेळका पळय तितलेय मेळटा. त्या निमित्त आमी कसं करता हे प्रति एक कृष्णाले आस्ती कृष्णाल्याची आमी म्हणून तागेल सेवे कितेरी आमी आमगेल जीवन व्यतीत करता. तशें केलें म्हणून जाल्यार आमगेले भितरी आनी मनुष्याल भितर आनी हे प्राणील भितर एक समतोल नासता म्हणून प्रभुपाद सांगता. त्या निमित्त आमी कसो अर्थ कोण घेवका हे अनेक उदाहरण दिता आसता. लास्ट सांगता कम्युनिझम अँड आनी सांगताची कम्युनिझम आनी कॅपिटलिझम विषय सांगता. कॅपिटलिझमाचे प्रभुपाद हे सांगून कसं म्हणटा की कॅपिटलिस्ट कसं थिंक करता म्हळ्यार केदनाची चढाव जावन घेवन तो दुड्ड खातास म्हणून कम्युनिस्ट लागता. तेंच तो कम्युनिझमाचे प्रिंसिपल कसं म्हळ्यार डिस्ट्रिब्युशन ऑफ इक्वल वेल्थ टू एव्हरीवन. बट तेच कम्युनिस्ट तो पॉवर आयल म्हणून जाल्यार कम्युनिझम पॉवर आयल म्हणून जाल्यार तो तग्गेल कितर खात शिवे तो इक्वल वेल्थ डिस्ट्रिब्यूट करना. तेंच आमी अर्थ कोण घेवपा हे पुरो वेल्थ भगवंताले कृष्णाले. त्या निमित्त आमी कसं वेल्थ श्रील रूप गोस्वामीन एक्झाम्पल जावन घेवन आमी सांगिल्लें आसा. 50% of your wealth should be utilized for the Krishna service.
कृष्णा सर्व्हिस म्हणून सांगितलं. ओके, आमकां 50% यूज करचे कष्ट जाता आतांचे कंडिशनाक कितें एटलीस्ट सम पर्सेंटेज ऑफ अवर आमगेले इनकमांतू आमी भगवंताले सेवे कितेरी आमी विनियोग करता. ते विनियोग केले म्हणून जाल्यार आमगेले भक्ती मार्गांतू वचक आमकां इजी जाता. ताजे निमित्त अत्यहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्र जनसंघश्च लवल्यम हे कशें म्हळ्यार सूर जावचें अत्यहार आमकां आश आसता कसन ओट्ट करता म्हणून अत्यहार जाले नंतर ताजे कितें आमी प्रयास करताची आहारा पशी चड खावचे प्रयत्न करचे प्रयास करताची तेदना अत्यहार जाता. अत्यहार जाले फुडें आमी प्रजल्प करचे सुरू करताची कित्याक म्हळ्यार आमी जनसंघ वटू मेळताची कित्याक म्हळ्यार आमकां चड एक्युमुलेट करता म्हळ्यार जनसंघ जावपाक जाता. ते जनसंघ जाले फुडें आमी प्रजल्प करूं सुरू करताची. प्रजल्प जाले फुडें आमकां आनीक एक ग्रीड जाता लवल्यम सुरू जाता. हे आमगेले भक्तीक विनाश जाता. ताजे निमित्त आध्यात्मिक जीवन आशिल्ल्यान आध्यात्मिक जिवनाक उन्नती करच्याक अभ्यास करता आशिल्ल्याक आकांक्षी आशिल्ल्याक हे स नमुन्याचे विशयांतू आमी केदना आमगेले हे बाद आमी अवॉइड करता म्हणजे न्हू श्रील रूप गोस्वामी सांगता. श्रील रूप गोस्वामी की जय. श्रील भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.